kasih karsa, berikan itu Bapa mendiram surga, bukti menangkan tiap karsa kutmas militan. Maima tuji sudah suntusa gaita, putar tuji aikon kasihkan. Citi pacaku pamatan, civita cauya ketrika, sasnik civiti mumpuraka, sentosan ulasan dimwasi karsa, berikan betul Bapa mendiram surga, bukti menangkan tiap karsa tukmas wiritan. Maima tuji seda suntusa gaita. देव बरो दिसती म्हूण मागता मोगाच्या भावान आणि भयणीनो गुड मॉर्निंग. सकाळी फुडें हांगासर ह्या बाळूजेच्या पुणशेतांत देवाक अर्गां दिवंक तशेंच आमचे त्या सावां बाळूजेचो मुखार दवरूंक खरी एकली आमी भक्तीक हांगासर जमल्या. त्या देखून भक्तीपणी हे एक वर कितें करसूंचें आसा बावार्थान करसूंक प्रयत्न करया. देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रत्येक रितीन आदवेंताच्या काळार आमी आसां. त्या देखून मिसाची सुरवातेक आमकां समेत तयार करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. म्हाका सुमिया म्हणून उलो मारता या बॉब मारता त्या सगळ्यांक सर्गींचे राज फावो जावचे ना. सगळ्या आमी आयल्या आराधनाक वेता सुमिया म्हणून बॉब मारता एकच आशेन की सर्गीचे राज आमचे जातले. तेंच देवाचे उतर तो सुजेचो आज आमकां म्हणटा सुमिया म्हणल्यारच सर्गीचे राज मेळचे ना. बगार म्हज्या बापाची खुशी कोण करता तांकां ते राज फावो जातले. आनी बापाची खुशी जावन आसा त्या सुम्याक आमच्या एकल्याच देवाक बावार्थान पाती येवचें. पयले आसो आनी देवाचो मोग करचें. एकडी बरदोळे आमचे दांपिया आल्तारी मुखार आसा. कुटुंबा भाशेन हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयल्या. सुमिया म्हणून केवळ मीस या आराधनान भाग्य नासतना चलत्या जिवितांत ती एकामेकाचो मोग करन कुटुंबान म्हज्या बक्षनाच्या स्पिरितान जीव न्हू देवाचोय मोग करूंक हांव सुकल्यां गाय. आमचे उणेपण वळखून घेवया. काकुळदारा देवाचें बक्षाने मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बापो भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें सैती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत बगे वसुदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बापो भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Lutka
सुम्या काकलूत कर, काकलूत कर. सुम्या काकलूत कर, काकलूत कर. प्रार्थुया. मिसा आमी दिल्यान सांग पुरो जायतीं त्या सवा आमी घेवन आयल्या हे सगळे जेजू बाळकाच्या पांयां तळा दवरया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आधाराक येवन तुझें बोळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन धरलेलीं ती तुझ्या मोगाची देणी आमकां वेगी मेळाशी कर. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाया प्रावदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतली. आमकां एक कोट्या शहर आसा, आमची राखण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी फागोर बांदल्यात. दारवाटे उगडा, विश्वास सांबाळतल्या त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक सोडा. ताचें मौन थीर आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय, कित्याक तें तुजेर विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सासणीक काडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार रावतल्यांक ताणें सकलां उडयल्यांत. उंचायर आसलेलें शहर सकलां पडशें केलां. तो धरणी पर्यंत तें सकलां हाडटा, तो थंय धुळींत उडयता. पांय तळा ते मस्तितले, लान्विकाचे पांय दुबळ्याची फावलां ते मस्तितले. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर काय. सदैव सर्वेस्पराचे नावी येतात. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. सुम्यातीन वासुया, कित्याक तो बरो तासो मोग ससनाक पाळटा. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अधीक बरें. रायकुंवराचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अधीक बरें. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. नितीची दारां म्हाका तुमी उगडा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्घ दिता. खरेंच हे सर्वेस्पराचे दार, हांतल्यान भितर सरतेले नितीवंत मां. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. सदैव सर्वेस्पराच्या नावी येतात. सर्वेस्परासून तुमकां मेळटा देखून ताका सोदा. तो आजून लागीं आसा देखून
ताका उलो मारा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसून माथेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेसू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो, म्हाका सुमिया सुमिया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासो ना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवृ सडले, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवृ सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचे ही उतर है. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो प्रतीक जावन बाळूक जेजूकाच्या हर भक्तिकानो ओबूक सकडांकर आसा मू सकडांकर आसा वय गी आसा की ना आसा अशें सोडून दवरला वय मू म्हजेंच जिवीत पळोवंक गेलो जाल्यार बाबा आनी भयणी 13 वर्सां तरबेती 5 वर्सां याजकी जिवीत इतल्यो रितीऱ्यो इतली आराधना सदांच नियाळ करूंक वाचून 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 ता सांबूक थोडे पटे वर्सां गेटी आखेर करी जाय म्हणून सगळो बायबल वाचचो आनी हे बायबल आमी शिकूनच आसा नियाळ आमी आयकूनच आसा केदळ पळयली ओपन करता कांय नंतर ऍप ओपन कर म्हणी वाचता परत आनी परत हो बूक वाचता कित्या सत समजूंक जाय तुवें आनी हांवें आमच्या जिविताचें सत कितें आमचो भावार्थ कितें तें समजून घेवंक जाय म्हण कित्या आनी एकल्यान सांगलें म्हाका पातयेवंक नाका आनी एकल्यान फटोवचें म्हाका नाका आनी त्या देखून हो बूक आमी वाचता निरंतरी वाचता देवाचें उतर पूण आज बाबा आनी भयणी एक याजक जावन हांवें नियाळ करता आसतना एक कितेंगी भिरांत आसा काळजांत डीपली कन्सर्न्ड म्हणटा आमी ते कितेंगी म्हळ्यार पवित्र जाग्यार इतली जाणां आमी आसुनी आज 9 मिसाक इतलो लोक हांगासर येवन ह्या मिसाच्या ह्या नोवेनान भागीदार जाता तरी याजक आनी आमी सगळ्यां मदलीं कितली जाणां आमी त्या उज्यांत लासतल्यांगी ती भिरांत आस एक ना एक दीस आमकां मरोंक आसा आनी अखरेक त्या उज्यांत आमी लासतल्यांगी दीस रात थंयसर आमी उज्यांत आसतल्यांगी आनी थंयसर जातली दांत किर्लोनी ससनाच्या ससनाक आनी हे आमच्या मोतीक येताना आमच्या काळजाक येताना जाल्यार मूत उजवाडटाना वेळ उतरतलो गे बाबा आनी भयणी जेन्ना समजूनी आमकां आसा समजूंक आमकां शाती आसा तेन्ना त्या विशयान चिंती नासतना आखरेक समजून येता आसतना आमकां कळीत आसचें ना गी आनी ती जावन आसा भिरांदाज
कोणेंच चिंचे नाका त्या फारीचे वरी की देवान आमकां विसला आमी विसलेली परसा कितें केल्यार जाता एमकोंड आमकां न्ही एमकोंड दुसऱ्यांक आमकां सर्ग देवान बसयला ना सॉरी आमकां बसवना देवान जर तर देवान शिकयल्या त्या वाटे प्रमाणे ह्या बुकान कितें सांगलां त्या वाटेन आमी चलना जाल्यार आमकां देवान सर्ग बसवना बाबा आनी भयणी ताची गॅरंटी आमकां दिवना बरें गोडशें सांगून दोन जोक्स सांगून बरें करून उलोवन शर्माव बरो करियेत फादर बरो जाला शर्माव म्हणटले पूण आखरेक आमी सकट त्या कोणांत लासताव जाल्यार दुसऱ्यान जेजूक वळखून जेजूची शिकोवन घेवन जेजू कितें म्हूण समजून घेवन दोतोनी कोसून सगळे जाण आसून हांगासावन मेट भायर काडटा आसतना जेजूक वळखनासतना आमी जियेताव जाल्यार आमचे हर एक नडते पळयतना आमचे हर एक ट्रान्सॅक्शन पळयतना आमचे उलोवणे पळयतना जेजूकूच वळखनातले बरी आमी जियेवन आसा जाल्यार हाची भिरांत तुमकां जावंकूच जाय बाबा आनी भयणी एका वाटेन साल्वसवा विशांत त्या एमकोंडाच्या उज्या विशांत भिरांत जाल्यार आनी एका वाटेन बाबा आनी भयणी बेश्टे कांयच ना म्हणून जियोवचे आमी आसाव कित्याक आमकां देवान राखलां म्हणून चिंतून कशें बॅलन्स करचें हाव टू बॅलन्स देवाचें उतर वाचून हांगासर सारकें कळटा आमकां कितें गरजेचें तें तशें आमचें जिवीत जावंक जाय बाबा आनी भयणी जर तर इफ आय एम ऑनेस्ट म्हणटा जर तर हांव नीस जावन म्हज्या शेलयांची जतन घेता जाल्यार हांगासर प्रॉब्लेम आसा तुमी म्हणूंक बरो फादर एमकोंडाचें सोडया काजारी जिवीतच सारकें ना काजरा जिवीतच कश्टन आसा तें बरें जाय न्ही पयलें समजता ताचे खातीर मागयेत ताचे खातीर आमकांय हुस्को आसा पूण ताच्या की वर्त्यान त्या जिविता विशान चड भिरांत सांगूंक बरो काम गेलां फादर कांय पयशे नान फादर तितलेंच न्ही कुटुंबांत समाधान ना ह्या आमच्या घरांत कोणगी मरण पावल्यांत जिवीतच नाका भोगता सगळे वय ते कस समजतात वी प्रे वी केअर पूण ताच्या की सडीत ताच्या की चड भिरांत कितें म्हळ्यार ससनाच्या जिवितांत लासचें कित्याक हे सगळे संगती काजारी जिवीत कामाचे जावंक पुरो सगळे क्षणीक टेम्पररी पूण ससनाक तें लासचें जावन आसा पर्मनंट न्ही बाबा आनी भयणी त्या विशांत तुवें आनी हांवें आज चिंता करूंक जाय आमकां ती भिरांत आसूंक जाय कित्याक आमी खरी एकले आनी त्या देवा थंय एक दीस वचूंक आसा थंयसर रावूंक आसा ताचे मुखार वचूंक आसा आनी त्या देवान आमकां सांगूंक जाय वेल डन माय सर्वंट शाबासकी तुका बरें केलें तुवें म्हणून त्या शिळयेक उखलून खांदार दवरले बरी आमकां खांदार दवरून नव्याण्णव शेळ्या सांगाता घालूंक जाय न्ही गी आनी थंय आसा ससनाचो संतोष बाबा आनी भयणी नाजाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगले बरी म्हजे धांवन पयस वच हांव तुका वळखना तूं कोणूच म्हाका कळीत ना म्हणली उतरां आमकां आयकूंक जाय गी त्या देखून जेजू म्हणटा म्हाका सुमिया म्हूण उलो मारता तो हरी एकलो ससनाचे जिवीत ताका फावो जावचें ना आमी म्हणूंक बरो हें कितें इतलो बरो प्रसंग दिला इतलो सॅक्रिफायस केला इतलें बरें जिवीत आमी जियेली हांव प्रोफेसी म्हणले बरी प्रवादपण आमी केला दोतोन शिकयल्या कळराक आमी हर एक पटीन गेली हांव जमातीक गेली हांव मी सुखान आसतना ताचे वयल्यान नोवेनाक आमी येता आराधनाक येता रितीरेक कुमसाराक हे सगळे मागणे म्हूण सगळे जिवितान कितले आमी केलां तर हे कितें आनी हांगा म्हणटात सोमया म्हणले तक्षणा सर्गींचें राज तुमकां फावो जावचें ना बाबा आनी भयणी समजून घेवंक जाय देवाची खुशी कितें आमच्या जिवितांत
कित्याक आज जायते जण शिकोवन भोंवतात की हेमकोंड ना. तुम्ही आयकलां बरो, हांवें आयकलां, जायत्या जणांनी सांगिल्लें आसा सर्ग आनी हेमकोंड संवसारांत आयकोनांगी हांगा. जर हांव संतोषान आसा, म्हजें कुटुंब बरें आसा, सगळें बरें आसा, तें सर्ग. जर हांव अन्याय करता, दुखान आसा, बेजारान आसा, कश्ट पिडा आसा, तें हेमकोंड. असली चिंतना, पिशी चिंतना आमच्या ह्या संवसारांत आसात. मनशाची गिन्यान वाडल्या देखून बाबा आनी भयणी. देवान बसयले सर्ग संवसारांत आसात, मनशां आसात ना. सर्गात संतोष असो दुसरो, हेमकोंड असो उजो असो वेगळो. कित्याक समजून घेवंक जाय, देव ह्या संवसारांत आसतना हांव चिंता की मस्त लिबरल, मस्त फ्री आसा. कित्याक म्हळ्यार कितें वायट केल्यार, कितें सूख केल्यार, कितें पातक केल्यार खंय वचूंक जाता आमकां? खंय वचूंक जाता? कुमसाराक वचूंक जाता, भोगसाने मागूंक जाता, नवें जिवीत जियोंक प्रेरण मेळटा. पूण पळया, येटी सरल्या उपरांत पवित्र पुस्तक कसं आमकां सांगता ग्रेस्त आनी त्या लाजर विशांत. सर्गांत हांव हो हेमकोंडांत पळयता आनी कितें म्हणटा, एक थेंबो उदक म्हणी सकयल धाडटा गी देव ना, थंय स्ट्रिक्ट आसा देव. ह्या संवसारांत आमकां देव अवकाश दिता परत आनी परत. त्या देखून आमी समजून घेवंक जाय बाबा आनी भयणी, ह्या बायबलांत कितें आसा. देव मोग करता सारकें, देव मोगाचो देव, सगळ्यांक भोगसूचो देव सारकें. पूण गॉड इज ऑल्सो जस्ट. नीती करता तो न्यायवंत देव. पळया, पयल्या बुकांत उगडापण बूक वाचा, कळटा कशें तें जिवीत, कसली शिक्षा मेळटा, कितें जाता. उगडापण ग्रंथ थोडे पटी वाचूंकूच नाका आमकां, रेवलेशन समजना म्हणून. बट गॉड इज लविंग गॉड बट ऑल्सो जस्ट गॉड. त्या देखून तो देव आमकां सांगता अंत कितें तें. आमचो देव आमकां राखता, आमचो देव आमकां सांबाळटा, आमचो देव आमकां मोग करता, पूण शिक्षाय दिता. कित्याक आमी बऱ्या वाटेन चलोवंक जाय. केवल मोग करता न्हय, देखूनच ताणें पुताक आमकां धाडलें, कित्याक सोडून लाभयसय म्हणून. देवान ह्या संवसाराचो इतलोय मोग केलो की, म्हजो आनी तुजो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक बाबा आनी भयणी ह्या संवसाराक धाडलो. तुवें आनी हांवें ससनाच्या उज्यांत लासूंक नजो. बगार त्या ससनाच्या जिवितांत आमी जियेचे संतोष आमी भोगासय म्हणून. देखूनच मुंदरसून जुवांव म्हणटा जॉन 3:36, जो कोण पुताक म्हणटा आनी ताका ससनाचें जिवीत मेळटा, पूण जो कोण पुताक काल जायना तो ससनाचें जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेरच क्रोध हाडटा. देखून बायबल वाचया बाबा आनी भयणी, थंयसर आमकां सारकी जाप मेळटा. देवा सरशी पाटी येवंक आमकां आधार जाता. ना जाल्यार कितें जाता, त्या आदावानी येवे भाशेन एपल बरें दिसलें हें बरें हें खाता, तें बरें जालें तें करता. पूण जेजू म्हणटा ना, तुका बरें दिसताय तें करता. कित्याक मनशां आसा, देव आसा आमचो मोग करूंक, देव आसा आमकां भोगसूंक. देखून जें कितें बरें आमी करूंक जाय. देव म्हणटा ना, आमी केदाळे म्हणटा हांव कितें, देव आमचो आमचे खातीर, देव आसो आमचे खातीर. आज समजून घेवया, देव आसो आमचे खातीर न्हय, आमी आसची त्या देवा खातीर. आमी आसा त्या सर्गाच्या राजाच्या कुडा खातीर. देखून देव म्हणटा स्टीवन नो, तुमची नांवां काण सांगता, यू आर सिटीजन, युअर सिटीजनशीप खंय आसा, त्या सर्गार आसा, हांगा न्हय. देखून तूं म्हजो, जें कितें हांव सांगता तें कर. यू आर मायन. देखून थंय कितें त्या संवसार जोडूंक हांवें कितें जाय तें करूंक आसा. त्या देखून बाबा आनी भयणी, डू दीस. तुका बरें दिसता तें न्हय, क्रिस्ती जिवितांत कितें बरें दिसता तें करूंक जाय तुवें. नातर त्या भिरांतीन जियोंक जाय. ससनाच्या उज्यांत आमी लासूंक. कित्याक म्हळ्यार देव सत्व उलयता, जेजू सत्व उलयता. बाबा आनी भयणी, कित्याक म्हळ्यार तो एकलो तरणाटो जेजूशीन आयलो आनी म्हणलो हांव तुजो पाटलाव करता. तो म्हणटा कोल्यांक माटी आसात, सुकन्याक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक
तकली दवरूंक सयत सुवात ना. कोणी एकलो आयलो म्हजो पाटलाव करूंक आयला, म्हाका पाटलावदार जाय, मस्त जण जाय, शीत जाय म्हणून ना ये म्हणून फोटी मारना तो सत सांगता आनी म्हणटा म्हाका न्हिदोंक सयत अवकाश ना, आज रात खंय करची ता म्हाका कळीच ना. अशें जाल्यार ये आमचो देव सतेवन देव जेजू आमकां सत सांगूंक शिकयता. त्या देखून बाबा आनी भयणी एक गडीत अशें आसा. एक हायस्कुलाचो या कॉलेजीचो भुरगो इंडियांत आपूण आपल्या मायेच्या घरा ताका माय आवय आपोवन व्हरता हाँगकाँगाक. आनी हाँगकाँगाक येता आसतना अशें म्हणटात की मनिला या हाँगकाँग तशें लोक सगळे मोट्टुवे थंय गाडयो पुरा बस्सा आनी पुरा धाकटी धाकटी आमचे टेम्पे आसले बरी व्हडली व्हडली बस्सा नान थंय कित्याक सगळीं ताचेर फिट जातात, ती उबे रावतात. आनी हो थंयसर गेल्ले त्या दळा ताची माय भोव व्हड संतोषता, अभिमान ह्या नातवाचेर सगळ्या घरा तिशीन आपोवन व्हरता. 2 हप्ते थंयसर आसलो आनी हर घरा गेल्ले तर हर एकलो मनीस मेळ्ळे त्या दळा एकच जाप तांची, ओ हाव बिग इज ही. चायनीसांत म्हाका चायनीस येना, कितलो व्हडलो हो म्हणून, कितलो व्हडलो सगळे एकच म्हणटात कितलो व्हडलो. आनी तो ताकाच पळयता कित्याक तो ताच्या क्लासीन मस्त मोठवो आनी थंयसर म्हणटात हाव बिग इज ही. आनी 2 हप्ते तो पळयता आसतना एकलोय ताका मेळ्ळो ना, ताच्या हाकी लांब आसलो. आनी एका भितरल्या भितर बघता सांगूंक ताका बरें जायना की सायबानो या म्हज्या इश्टानो अशें न्हय की हांव लांब म्हणून पूण तुमी सगळीं मोठवी. हांव लांब न्हय, जर तर म्हज्या गांवाक तुमी आयल्यात जाल्यार हांव कितलो मोठो म्हाका कळीत आसा, तुमकां पळोवंक मेळटा. हांव लांब न्हय, तुमी सगळीं मोठवी, ह्या गांवांत आसची सगळीं मोठवी, हें तुमी समजून घेवंक जाय म्हणटा. कित्याक हांवें सांगलें बाबा आनी भयणी, आमी म्हणटा हो हाव गॉडली इज ही, कितलो भाग्यवान मनीस आनी ताच्या जिवितान कितलें बरें जालें, ताणें मागलें ताका मेळ्ळें आनी तें अजाप जालें. तो थंय गेलो ताका इतलें बरें जालें, पळया ताचें सगळें बरें आसा जिवीत. बाबा आनी भयणी, इतल्या संवसारीक जिवितांत आमी जियोवन आसा, इतले मेटेरियलिस्टीक चिंतपांत आमी आसा, आधुनीक चिंतपांत आमी आसा, सगळें मेकॅनिकल जालां. आनी एकल्याच्या जिवितांत एक आउन्स इल्लेशें बरें जाल्लें पळयतना आमकां अजाप भोगता. कित्याक म्हळ्यार ताचें थंय व्हडलें जालां म्हण न्हय, म्हजें थंय कांय ना म्हणून समजून घेवंक जाय. तितलें अजाप करचें तितलो भावार्थ म्हजें थंय ना हें समजून घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हांव सोमिया मात्र म्हणटा. एकलो अक्रिस्तांव अनभावार्थी जेजूक वळखता, ताचो पाटलाव करता, ताच्या मेटांनी चलता, ताच्या जिवितांत कितले व्हडले अजाप जाता. कित्याक ताचे तितलो भावार्थ आमचे थंय ना. आमी फारीजेवा बरी वी हॅव टेकन फॉर ग्रांटेड. देखून बाबा आनी भयणी, एक दीस देवान आमकां सांगूंक जाय, शबासकी म्हज्या दुवे, म्हज्या पुता, सर्गरासांत तुका तयार केल्लें कूड हें तुजें. आमेन.
भावांनो आणि भयणींनो, म्हज्या आनी तुमचें हे पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दितांव, ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावतांव, तशें तांचे वरवीं ससनाची चडवण सोडूं आमी पावाशें कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशा पोन घेवन पयले पोटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्निकतानाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच जेवण जात आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हे रगत पातकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good, Parikatuya. Jesus.
जेजू जीवन साला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासना आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्य हरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची तूं काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची हांगासर संबलेल्या हर एका भक्तिकाची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगती भगिवन तुजे ते सोपती भगिवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित आत्म्याच्या एक पोवनान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. हेरांक बगसूंचे, हेरांक मोग करचो, थोडो सॅक्रिफीस करचो जिवितान एकच कारणा खातीर. न्हय हांगासून तो जाय, न्हय हांगा बरी भलायकी जाय म्हणून बगार त्या सर्गार तें कूड आमचें आमकां जाय. त्या देखून हे मागणे मोतीन धरून सोम्यान शिकयल्ले भोव सोबीत मागणे सगळी आमी ओडाथाळ्यान बावार्थान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवास. सर्वस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिरेंतली प्रत्येक रितीन खोट्या सक्तींतली तूं आमकां राख. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर आमच्या उन्यापणाचेर न्हय सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सवे आसो. संतोषान एकामेका त्याच सुम्याची शांती आमी दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो सावनासा जेजू देवाची शेळी आम्हा हर एकल्याची पातकां बोगसून ससनाच्या उजांत लासूंक अवकाश दिनासतना सर्गी राज बसयता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
तुका आगतिला कोटी सरी कांतनीला स्वाती की कोटा काटेला धेन्या तुझ्या गादुसाला जेजू तू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाई आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळथल्या देन्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुझ्या जेवणाचो फळ आम सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागतां तुझ्या प्रतिवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो, ह्या म्हयन्याच्या डिसेंबर म्हयन्याच्या नामान बाळो जेजू अंक तयार जाला आनी हाजी प्रती आमच्या स्टॉलांत तुमी घेवयेत. जानेवारी म्हयन्याचो नामान बाळक जेजू स्पेशल इश्यू जावन आसतलो. आमच्या फेस्ताक तयाराय जावन होय नामान बाळक जेजू इश्यू आमी भायर हाडटले. जर तर कोणाक तर एडवर्टायज घालूंक जाय तर वा मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां ब्लॉक घालूंक जाय तर तुमी आमच्या ऑफिसाक मेळचें. क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशन आमी ह्या वर्सा प्रारंभ केला. तुमचें नांव रिजिस्टर करूंक आमच्या ऑफिसांत निमाणी तारीख जावन आसा 15 डिसेंबराची 15. तुमकां सर्वांक ह्या कॉम्पिटिशनाक पात्र घेवन आमच्या क्रिसमसाची सोबाय आनीक सोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. डिसेंबराची 8 तारीख मोरी कातावीण गरबेस्त जाल्लें फेस्त. सगळ्या संवसारार हें फेस्त भोव विजृंभणेन आचरण करतात. हांगासर त्या दीस सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 12 वरां म्हणसर मोरये सोतेस मीस देवासाव आनी मोरयेचे वयर शिकोवन आसतलें. त्या देखून तुमकां सर्वांक वतायेच्या आपोवणें येवच्या हप्त्यांत डिसेंबराच्या 8 तारीखेक
सकाळी 9 वरांतावन दनपारां 12 वरां पर्यंत. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां. सरू बिरव्या. Ragazza balka Gesù novena che dimbi modia. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सोमुसो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिरागून कन दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता इकडी बर मौन रावन सगळीं त्या सावां इरादे गरज्यो कितें घेवन आमी आयल्या भक्तीपणीन जेजू बाळकाच्या पांयां तळा दवरया. दोन तीन वर्सांत हांव न्हू ह्या पिढे वरवीं जायते कश्टान आमी आसा परत ह्याच पिढेचें वारें परत येता म्हणली खबर आसता आसतना सुम्या लागीं मागया सुम्या नाका जायते कश्ट सोसून जाले जायत्या जाणांक आमी होगडायले आमच्याच मुखार आसलेल्या मनशांक एका सखीनांनी तांकां पळय नासतना तीं गेलीं आसल्यांकी आमकां होगडावंक नाका भक्तीपणी मागया देव आमच्या भावां भयणीक आमच्या शेजारच्यांक आमच्या कुटुंबाच्यांक परगांवांत वावर करच्यांक सगळ्या संवसाराच्या हर एकल्यांक देव ह्या पिडेत हांव राखून दी सगळें बरें जावं दी शांत जावं दी म्हूण मागया. आनी आमच्या कुटुंबांत जायते आर्थीक अडचणी उपजल्या लोन फारीक करूंक जायनासतना लोकांक जाला जायत्या जाणांक काम ना थंय हांगा भोंवतात काम सोदून आनी काम असल्यार सारको सांबाळ मेळटा ना जायते तरणाटे आज कश्टान आसात बेकार भोंवते आसात सगळे सारक्यात आसतना कुटुंबांत पियेवन विराराई बेजाराई झगडें जावन आसा जायतीं जाणां सैरीक सोदून आसात काजार जाल्लीं विच्छेदनाक सोदून आसात थोडीं भुरग्यां खातीर दीस रात मागतात आनी थोडीं भुरगीं सुद्दां नाका म्हणून आसात हे सगळे समस्ये देवाच्या पांयां तळा आमी दवरया. आम्हा हर एकल्यांची मोत आनी काळीज देवूच वाडावन दी जें कितें बरें आमच्या समर्थीक फायद्याचें त्या प्रमाणे चलोवंक जाय अशी कृपा तो सुबाळोक जेजू आमकां दिवन दी. जायत्यांनी आमच्या लागीं मागोवंक विचारलां जावंक बरो तांची मागणी जेजू बाळकाच्या पांयां तळा दवरया. आमच्यो गरजो सोम्या थंय उबान सांगाता म्हणया ए भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसाव दिवंक उखल्लो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दय नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
जेजू बाळका आमचेर बेसावगल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावगल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावगल आनी आयक आमचे मागणे परत एक कोटी आमची मागणी सोमी आतां उभारतना बापा आनी भयणी विशेष कितेंगी म्हळ्यार जायतीं जाणां आमीच जावंक पुरो हांव या तुमी जावंक पुरो आमी जायतीं जाणां आज जिविता उपरांत मुखलें जिवीत ना म्हणून पातयेवन जियेवना जावं आनी क्रिस्ती समर्थेच्या विरोधूच हें जाता अनीत मोस करचें म्हज्या फायद्या खातीर सगळें सारकें म्हूण सांगचें म्हाका एक पोजिशन जाय जाल्यार कोणाक कितें करूंक की तयार आसचें हें जेजून आमकां शिकवना न्ही कळीत आसूनी आनी तिची वाट धरची कळीत आसूनी त्याच मोसान जियोवचें पयशे दिनासतना रावचें त्या थोड्या पयशां खातीर त्या थोड्या वाटेच्या जाग्या खातीर झगडें कोर्टांत केसी या नंस ना म्हूण दाखोवचें भावा आनी भयणी सगळी आमची मागणी देव आयकता जेन्ना आमी ताच्या वाटेन चलता आनी तेन्ना जिवितान व्हड व्हड विस्मितां असर्या घडचीं जावं जी आमीच पळोवंक शकतले हांव आनी पळयल्लो मनीस म्हणटालो देव ताचे सांगता आसा आजाचे वरवीं जर आमच्या नडत्या वरवीं आनी एकल्यान सुसायड केलां गाय ताणें तसो जिवीत होगडावची चिंतना तो वाटोवन आसा गाय आनी हें म्हाका कळीत आसा जाल्यार कांय गन्य ना कित्याक म्हाका ते थोडे पयशे जाय म्हाका थोडो मान जाय गौरव जाय अधिकार जाय अशें चलोवन आसा जाल्यार हाची उतरां आमकां म्हाका सोमया म्हूण उलो मारन हे मिसाचें बलिदान नव्यान केल्यार सर्गीचें राज तुजें जावचें ना सांगात म्हणया हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळदेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां देवनी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता आमेन बाळकाचेसून आमच्या जिवितांत जायते उपकार केल्यात आनी हांगासर हो थोडो वेळ करसूंक ताणें अवकाश दिला हात पाय सारखे आसात निट्ट चलोवन आमी येता हेंच व्हडलें देणें देवान आमकां फावो केलें थंय तें नासतना बरें काम दिलां बरें शेजार दिल्यान बरें कुटुंब बरी बायलो बरो घोव भुरगीं सगळें आमकां जाय जाल्लें देवान फावो केलां तर इतलें आमचें जिवीत अन्यायाचें आसल्यार जायते पटीन देव आमकां न्यायन चलता जाल्यार भोगसण्याच्या स्पिरितान आमकां मरून बरें जिवीत फावो करता जाल्यार त्याच देवाक जावं हजार हजार महिमा आनी स्तुती अर्गां त्या देखून त्या बाळका जेजूक अर्गां दिवन सांगता म्हणया ए बोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या देडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सव लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत सव स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन बाळका जेजूचे आशिर्वाद घेवया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूंक तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक उबे रावया आनी मान्य आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोवे आसू आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वसून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे